वर्साचो सादो काळ 32वें सातळे मंगळार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 17 ओळी 7 ते 10. जेजून म्हटलें, तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नागरून वो गोरवां चरोवन परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक चल वेगी आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो? अशे भाशेन म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पियेसर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर अशें तो म्हणचो ना काय? आपणे सांगलेली कामां चाकरान केली देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय वय. तशेंच तुमकां सांगलेलें तितलें केल्या उपरांत तुमी म्हणात, चालती बेश्टी चाकरां आमी करूंक जायत आसलें तें आमी केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.